नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। विडी धरणाचे काम बंद केलां। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचे विधान। गोंय सरकाराच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली म्हणटा मुख्यमंत्री। उगवे राष्ट्रीय महामार्ग सर्व्हिस रोड करच्या शिवाय केलोच कसो? महामार्ग करताना धड नियोजन ना, थळाव्यांनी उक्तायल्या तिडक। हांव भाजपाचे समर्थन करता, हो म्हजेर वेंझीन लायिल्लो आरोप फटीचो, अशें आरोप हांव खपोवन घेवचो ना म्हणटा कार्लोस आल्मेदा। काजूमळ दाट सांगोडेच्या शेतकाऱ्यांच्या शेतात उदक पावना, शेत रोयचे तरी कशें? शेतकाराचो सरकाराक प्रश्न। कळंगूटच्यो बेवारस गाडयो काडटले पावणेक, सरपंच जोसेफ सिकेराचे गाडयांच्या धोनयांक शिटकावणी। आणि मडगावच्या स्विमिंग पूलाचे काम एप्रिल महिन्यात जातले पुराय, खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली माहिती। आता खबरो विस्तारान। कांय वर्सां बंद दवरले उपरांत महाराष्ट्र सरकाराच्या उदका स्रोत खात्यान अचकीत सुरू केल्ले विडी धरणाचे काम गोंय सरकाराच्या नोटीशी उपरांत बंद उडयला। आयज सकाळी गोंय उदका स्रोत खात्याचे मुख्य अभियंतो प्रमोद बादामी हांणी विर्डी वचून ह्या कामाची पळोवणी केली आणि हे काम बंद केला हाची खात्री केली, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। विर्डी डॅमाची पाहणी करून आमच्या ऑफिसाक गेल्ले, तेंच्यांनी केल्या विर्डी डॅमाचें काम बंद केल्लें। उगवे राष्ट्रीय महामार्ग 66चे रुंदरीकरण करतना दोनूय वटेन सर्व्हिस रस्ते दवरूंक नात, देखून थळावे लोक बरेच तिडकले। रस्त्याच्या पूर्वेक थळाव्या लोकांची लोकवस्ती जाल्यार पश्चिमेक लोकांची शेतां। मदीं राष्ट्रीय महामार्ग सर्व्हिस रस्तो करूंक ना जाल्यार लोकांनी शेतांत वचचें कशें असो प्रश्न थळाव्या लोकांनी उपरचला। लेखी निवेदन दिवन लेगीत मागणी पुराय जावंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा, देखून सरकारान बेगोबेग सर्व्हिस रस्तो करून दिवचो अशी मागणी उगवेच्या थळाव्या लोकांनी केल्या। म्हणजे पेडण्यासून येता आसतना आमकां एक आमची रायट सायड आसतना लेफ्ट सायडीन आमकां वचपाक थंय सर्वीस रोड ना, तेन्ना आमी एक तांकां फाटल्या 2-3 वर्सांन सांगलेलें की एक आराखडो दिल्लो की ऑलरेडी पेडण्यासून येता आसतना रायट सायडीन आमचो जो इंटरनल सर्वीस रोड आहा तो ऑलरेडी पयलींच्यान हायवे कनेक्टेड आसा, तो तुमी आमकां आतां जस्ट आमकां तुमी कनेक्ट करून दिवपाचो, कित्याक ते सायडीन आमचें मंदीर आहा, म्हणजे आमकां सर्वीस रोड करूंक मेळना हेची सुद्दां जाणीव आमकां आसा, ते आमी मागीत ना, पूण सर्वीस रोड ऑलरेडी आसा पयलींचो तो बोथ सायड लिंक करून दिवपाचो हायवेक। आनी जो पेडण्यासून येताना लेफ्ट सायडीन जी एरिया आसा ती आमकां सर्वीस रोडाक कनेक्ट करून दिवपाची। ऑलरेडी तेणी महादेव मंदिराक जे तेणी इंटरनल बायपास दवरला ते सुद्दां चुकीचें आसा, पूण ते आतां आमी तुका मोड तोड कर अशें कांय सांगिना, पूण तेका कनेक्टेड रोड जो पेडण्यासून येताना लेफ्ट सायडीन जी आमकां गरज आसा तो खरोखरच सरकारान तेचेर जास्त भुमिका घेवन तो करून दिवपाचो। दुसरी गोष्ट आमचे पेडण्यात बरीचशी भुरगीं वयतात कॉलेज स्टुडंट जावं स्कुलान जावं, तेन्ना त्या दोनूय आमचे उग्यान 2 स्टॉप, एक महादेव टेम्पल एक माऊली मंदिर टेम्पल, ते दोनूय स्टॉप आमकां सेटनुसार बांदून दिवपाचे की भुरग्यांक वताक रावंक अशी परिस्थिती लोकल बसीक रावंक येवंक जायना। तेन्ना दुसरें जे जे क्रॉसिंग आसतले थंय थंय आमकां झेब्रा क्रॉसिंग दिवपाची। आज हे जे आमच्या गांवांतल्यान प्रोजेक्ट वयता पळय रस्त्याचे तांकां आमचे अजिबात अपोज ना, कसले प्रोजेक्ट जरी येयले तांकां आमकां तेंचो अपोज ना, पण आमचे आज जो गांव आहा आज जवळ जवळ 250-300 घरां आहा आनी त्याच्यान हांगा कमी ते 3,000 ते 4,000 लोक आहा हांगा। त्या लोकांचो आज प्रश्न आहा की आज हो जो रोड आहा त्या रोडान कंप्लीट असो पद्दतीत केल्लो आहा की आमचे लोक ल्हानापासून व्हडल्यापासून भायर ना भितर ना 2 तट केले आनी आमकां वचपाक जागा ना हांगा। तर आमचें म्हणणें इतलेंच आहा की ह्या सर्वीस रोडाक सायडीन सर्वीस रोड जाय दोन्ही सायडीन आमकां,
कितें आनी दोनी सायडीन जर सर्वीस रोड ही ना आमी येतले कशे आनी वयतले कशे आमची भुरगीं वयतली कशी आमी कशे वयतले हो तुमी पळोवपाचो तुमी प्रत्यक्ष पाहणी करा हांगाची आनी हेच आमी आयज सरकारा फुडें मांडलेले आहा आज समजा हे जो प्रोजेक्ट आसा हो प्रोजेक्ट आमचो अजिबात अपोज ना तुमी अजिबात अपोज ना खंयचोय जरी प्रोजेक्ट तुमी हाडलो तरी आमचो अपोज ना पूण तुमी सरकारान आमच्या लोकांचो विचार करपाचो आनी त्या पद्दतीन जे कितें डेव्हलपमेंट आहा ते करपाचें कळ्ळें नाजाल्यार बाकी आमचें कांयच म्हणणें ना अशा पद्दतीन हो आमकां रोड आमच्या सायटीक रोड दिवपाचो आमचे गाडये आहा कितें आहा भितर येवपाक जाय वचपाक जाय आज हे जे तुमी रोड केला ते एक्चुली रॉंग केला तुमी कंप्लीट रॉंग केला कित्याक हे जर तुमी वयल्यान खांबे घालून जर वयल्यान रोड घेतलेलो आमची दोनूय सायडीन जागा सुट्टली असली आमचें कांयच जावचें नसलें ज्या आमदारांक विरोधी पक्षाचेच फुडारी एकठांय आयिल्ले नाकात तो म्हजो भाजपा पक्षा कडेन लागींचो संबंद आशिल्ल्याचें उलोवन दाखयता अशें म्हणीत कार्लोसान वेन्सीचेर फोग काडलो कसलीच राजकीय फाटभूंय नासतना लेगीत लोकांनी म्हजेर विश्वास दाखोवन वेचून हाडला देखून अशा तरेचे आरोप खपोवन घेवचो ना आनी जर सरकारान विरोधी पक्षां कडल्यान सुचोवण्यो मागून घेवन त्यो मान्य केल्यो आसत जाल्यार विरोधी पक्ष फुडाऱ्यां खातीर ते जैत आसतले अशें कार्लोसान ह्या वेळार म्हणलें I normally don't come to answer everybody's attack on one another or on me. But since a colleague of mine, Renzi Viegas, has made such an outburst and they are trying to play it as if the Congress is bad and I have ganged up or tied up with the BJP, I thought it is most prudent that I should respond, even though there were some people who said, you don't bother, don't take it down to that level. But I thought I should not run away, I should face and I should respond and clarify and know what is the correct position. My standing as a lawyer for over 33 years is well known. The fact that I have also argued certain very important matters which have laid down law and also been published in journals across the country, upheld by the Supreme Court, is also known in the legal circles. The kind of respect I give to the courts and the courts give to me is also known. And I think that I carry that same kind of a decorum when I enter the assembly. I don't have a political background as a legislator. And therefore, I may be having a shortfall or a shortcoming to do things which many others would do. But I'm proud that what I do is for the good of the people and the good of Goa. People have faith in me, my voters trusted me and they elected me to the house. If the chief minister asked for suggestions, if the government asks for suggestions from opposition and the opposition gives the suggestions and the government accepts it, I think it should be recognized as a victory for the opposition. One should never think, I did not take it as my personal victory. According to me, it's a victory for the opposition. Sadly, I think that is being torn apart to try to show I'm in league with the government. If I want to do settings, I won't go to the minister's cabin like some do there. Probably when he does, he'll have to answer it in the lunch break and do some settings there and come back, say one thing and do another thing. I won't do these things, but whoever does it will have to stand up and face the music when the time comes. काजूमळ दाट सांगोडेच्या लोकांक शेती वेवसाया खातीर उदक मेळना 70 ते 80 शेतकार सांगोड्यात शेती वेवसाय करतात उदकास्रोत खात्याचे अधिकारी उदक सोडतात पण लोक आडे घालून उदक आडायतात आणि ह्या काजूमळ दाट सांगोडेच्या शेतकऱ्यांच्या शेतांत उदक पावना अशी कागाळ ह्या शेतकऱ्यांनी केल्या शेत पोसोवपाक आयले आणि निमण्या वेळार शेतांत सुक्यार पडिल्ल्यान शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष सांगोडकर हाणें उदकास्रोत खात्याचे कनिश्ठ अभियंतो हाडून शेताची पोवणी केली उपरांत ताणें पंचायती मार्फत येवपी एका बांयत पंप घालून शेता खातीर उदका पुरवण करपाचें उतर शेतकऱ्यांक दिलां
उदकाचो प्रॉब्लेम जाला आमकां वर्सा उदक पावतालें पूण अंदूं सामको चड शॉर्टेज जाला उदक पावना आमचे 70 हे आसा सभासद आसा शेतकरी आसा ते शेत रोयता थोडे शेत रोयना उदका लागून थोडे शेत पडींग दवरला आमी ते आमकां उदक दिवचें हाडून सरकारान जेन्ना मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आयले तेन्ना कितें सांगलेलें जेन्ना उदक मेळटलें म्हणून सांगलेलें आतां तुमकां उदक मेळटा काय ना उदक आतां मेळना पळय कमी जाला शेताक आतां जर उदक पावना शेताक जाल्यार शेतां तशीच उरतलीं पोसोवचें ना प्रॉब्लेम म्हणल्यार कसो आसा आमी आमचो स्टार्ट जाता कॅनल बिमळाच्यान आनी जें शेत जें आसा तें टेल एंडाक पडटा हो आसा तो पोर्तुगीज काळीन जाल्लो आसा कॅनल जो आसा तो आनी ताका कितें जाला की आतां सिपेजीस खूब जाल्या टेम्परेचर रायज वाडला आनी त्या प्रमाणे कितें आसा आमी उदक सोडलांच त्या आडे घालप चालू आसा कोण पंप सोडलेले आसा कॅनलान हेच्या खातीर उदकाचो हें खूब कमी जाल्लो आसा आनी एवरी इयर आमकां कितें जातालें पावसूय मातसो थोडी मदत करतालो की रिलॅक्स जातालें आमकां रिलॅक्सेशन मेळटा बाय द टायम सगळें प्रॉपर जाता सगळें म्हणल्यार आतां आमी कितें केलां की बाबा आमी आतां लोकांक पर्सनली विजीट करूंक लागल्या की बाबा तुमी आमकां हेल्प करा की शेतकऱ्यांक आमी रिक्वेस्ट केल्या जे जाग्यार आडो घालता ते घालूं नाका की उदक सरळ सगळें बरे भशेन वांटून घेवया आमी आनी बरे भशेन सक्सेसफुली ते कल्टिवेशन जावन म्हणून आमी तेंचे कडेन मागता आतां कितें ते शेतकरी कितें प्रोजेक्ट कितें बांयचे कितें उलयताले बी आतां तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें की एक बांय आसा पंचायती मार्फत ती आमी तेंकां पंप सप्लाय करून म्हणून तेंच्यांनी एक रिक्वेस्ट केल्ली ती आमी तेंकां हांगा तात्पुरती रोखडीच आमी तेंकां दिता म्हणून पंप अरेंजमेंट करून आनी सो दॅट ते तेंचे पीक येवचें बरोबर बऱ्या भशेन जावचें जाल्यार आमी तेंकां हेल्प करूंक रेडी आहा कळंगूट पंचायत आणि गोंय येरादारीच्या जोड पालवान मंगळारा बेवारस काळी उबारपाची धडक मोहीम सुरू केल्या सोमारा बेवारस मोटारी आणि मोटरसायकली गोंय येरादारी पुलिशेन उखलून व्हेल्यो ह्या गाडयांच्या दनयांक नोटीशी काडटले आनी तांकां दंड घालतले तशेंच जर ह्यो गाडयो कोण व्हरपाक येवंक ना जाल्यार तांची पावणी करून त्यो विकतले अशी माहिती कळंगूट पंचायतीचो सरपंच जोसेफ सिकेरा हांणी दिली Towing of all the vehicles which are abandoned on the footpath as well as in the no parking area. एक दोन आमी सद्याक स्टार्ट केल्या गाडयो आनी हांगासर खूब आसा तसल्यो गाडयो हे करूंक नासतना एबंडन केलेल्यो आसतना सो मोटरसायकली गेल्या आमी सो त्या पासत मागता लोकां लागीं रस्त्याचेर गाडयो दवरिनाका तुमच्यो जे कितें एबंडन करपाक एक गाडी आसली 3 वर्सांची म्हणूनच काडीन हाडलो सो त्या पासत हे सगळे आमी काडून उडयता आनी कालांगूट नितळ करूंक शकता प्रोसिजर आमी आतां मागीर आरटीओ बरयतले कोणाचे ते व्हेकल तेंकांय बरयतले कोणाचे व्हेकल ते आनी जर तर ते येयना जाल्यार आमी ते ऑक्शन करूंक घालायचे न्यूजपेपराचेर घालून पळय आमी बागा पासून येतले आमी आतां तिंडारसान स्टार्ट केला आमी पंचायतीसान स्टार्ट केला आमी पंचायतीसान अबावट 4-5 मोटरसायकल येयल्या 2 व्हेकल्स येयल्या सेंट्रो येयल्या आनी ह्यो आतां आनी 2-3 व्हेकल आहा एक विंगर आनी 2 मारुती. मडगावच्या फातोर्डा स्विमींग पुलाचें काम एप्रिलाच्या निमाणे मेरेन जातलें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें पंप फिल्ट्रेशन टायलिंगाचें काम लागीं पुराय जावपाक आयलां अशें मंत्री म्हणटा मात ह्या स्विमींग पुलाची सद्या परिस्थिती पळयल्यार थंय कसले तरेचें काम चालू आशिल्लें दिश्टी पडना असल्यांनी हो पूल एप्रिलाचे निमणे मेरेन कसो कितें उक्तो जातलो असो प्रश्न गोवा स्विमींग फेडरेशनाचे सेक्रेटरी सुदेश नागवेकर हांणी उक्तायला. I have given the strict instruction, the direction to my engineer, whatever the commitment I had given in front of the honorable MLA of this constituency, Digambar Kamath, you have to complete the swimming pool by 20th of April. But एखाद्या 10 दीस एखाद्या मुखार वचपाक शकता, but definitely we will see that the swimming pool will be
हय आतां हो विशय कितें आसा विशय हो कॉन्ट्रॅक्टरांचे मातशी ती दादागिरी जाता त्या कॉन्ट्रॅक्टरांक हांवें सांगलां सपोज जर ना जाल्यार त्यो काही गोष्टी बरे भशेन तुमी समजून काही गोष्टी करून घ्या कारण येदे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पयशे आज आमी इन्वेस्ट केल्लो आसा तो तुमच्या बारीकशा गोष्टी खातीर आमकां तें आयकोपाचें ना आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तांकां बरे भशेन सांगिल्लें आसा आमकां 20 तारीख म्हळ्यार तुमी जाय पण चडांत चड म्हाका दिसता बाय 30th एप्रील म्हळ्यार तें जावपाक जाय असो म्हाजो एक अंदाज आसा हो फातोर्डा स्विमींग पूल 19 नोव्हेंबर 1997 त्या दिसा ताचें इनॉग्रेशन जाल्लें म्हणजे आज 26 वर्सां जालीं हो पूल आतां आसा ह्या पुलाची सांगपाची गोष्ट म्हणल्यार इट इज अ मशिनरी आफ्टर एक 18-19 वर्सां नंतर ते आमचे 3 प्लांट आसा फिल्ट्रेशन ते एक प्लांट फेल गेलो इन्चार्ज जो आशिल्लो आमचो नितीन ताणें स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी कळयलें की एक प्लांट फेल गेला कांयच केलें ना सेकंड प्लांट गेलो मागीर निमाणो जो प्लांट आशिल्लो त्या प्लांटाचेर जवळ जवळ 8 वर्सां पूल चलयलो फाटले 8 वर्सां म्हणजे 2020 हो पूल टोटल बंद जाला युजा खातीर ताजे पयलीं 8 वर्सां एकूच प्लांटाचेर हो पूल चलयताले म्हणून लर्न टू स्विम जी एक्टिविटी आसता भुरग्यांक जे स्विमींग शिकोवप आसता ते फाटली 8 वर्सां जालीं स्विमींग शिकोवप बंद आसा आमी जे पळय स्विमींग पुलार पूल यूज करताले 2020 म्हणजे कोविड जाले तेन्नाच्यान स्विमींग पूल बंद आसा आतां प्रत्येक फाटी एश्युरन्स दिता फाटी स्पोर्ट्स मिनिस्टर जेन्ना ताबो घेतलो ताणें आयलो पुलाचेर ताणें पळयलें ताणें सांगलें 1 म्हयन्यान पूल सुरू करता आज 1 वर्स जालें फाटल्या दिसांनी अजित रॉय हांगा आयलो ताणें सांगलें मार्च 15 पर्यंत पुलाचें काम जातलें आनी पूल सुरू जातलो आज तुमी पळयात यू जस्ट हॅव अ लूक एट द पूल एक मनीस ना काम करपी हे आतां पळय जे टायलिंग जे आसा ते टायलिंग फाटल्या दिसांनी कंप्लीट जालें हे टायलिंग कंप्लीट जाल्यार आज जवळ जवळ म्हाका दिसता 15-20 दीस जाले सो खरें म्हणल्यार हे टायलिंग फूल कंप्लीट जावन हे बाकीचे लेवलिंग जावन उदक भरपाक आशिल्ल्या टायमार आतां उदक जर ह्या पुलान भरतले गोंयांत 7 आनी 8 एप्रिलाक पावस पडूं येता अशें हवामान खात्यान कळीत केलां गोंयांत कांय वाठारांत 7 एप्रिलाक गडगडे सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या दिसान दीस कोरोना दुयेंतींचें प्रमाण वाडत आसा मंगळारा 169 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या जाल्यार 87 कोरोना दुयेंती बरे जाल्यात सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 795 पावला रिकवरी दर 98.15 पावला बरे जावपी दुयेंत्यां परस नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण चड आसा कोरोनाचें प्रमाण वाडपाक लागिल्ल्यान लोकांच्या मनांत भंय निर्माण जाला कोरोना दुयेंतींचो आंकडो वाडपाक लागिल्ल्यान भलायकी खात्यान कोविड एडवायझरी जाहीर केल्या त्यो म्हळ्यार चड गर्देन वचचें न्ही भौशीक सुवातींचेर मास्काचो वापर करचो कोरोना पॉझिटिव्ह आयल्यार 7 दीस घरांत रावचें परत परत हात धुवचे तशेंच भलायकेची कुयदाद घेवची फाटल्या एका म्हयन्यांत देशांत कोरोनाचे दुयेंती 7 पटींनी वाडल्यात सोमारा देशांत 3641 नवे कोरोना दुयेंती सांपडले 3 मार्चाक सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 2686 आसलो तो आतां वाडून 21119 जाला ऑक्टोबर उपरांतचो हो सगळ्यांत चड आंकडो आसा 23 ऑक्टोबराक सक्रिय दुयेंती 20601 आशिल्ले दिल्ली महाराष्ट्र केरळ गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशांत फाटल्या 24 वरांनी 1000 परस चड नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात सरकाराच्यो जितल्यो वेगवेगळ्यो ऑनलायन आनी ऑफलायन येवजण्यो आसात त्यो मांद्रेच्या लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न करतलो अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरळकारान सांगलें मंगळारा समाज कल्याण खात्याच्या अटल आसरा ह्या येवजणे खाला 44 गरजेवंत लोकांक मंजुरी पत्रांचें वांटप केले उपरांत तो उलयतालो आयज आमी अटल आसरा योजना ही आदरणीय आमचे पंतप्रधान आमचे देशाचे
तेंचे स्किमी अंडर तेंचे लिडरशिपी अंडर जे स्किमींग जे 1.5 लाख रुपया दिवपाचे आमी हे केल्ले फायनल केल्ले आहा ते आयज आमी 44 लोकांक आमी आयज डिस्ट्रिब्यूट केले. जे आमचे गोंय सरकारान हे सँक्शन करून आमकां दिले आमच्या मांद्रे मतदारसंघाक. आतां आयज तांकां जे दिल्या तांकां फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट म्हणजे 50% ऑफ एंटायर अमावंट म्हणजे 1.5 लाखाचे अर्दे 75,000 तांकां हे 4-5 दिसांक तांच्या अकाउंटाचेर येतले. सँक्शन ऑर्डर ऑलरेडी दिल्ली आहा. सो सगळी खूश आहात कित्याक पावसूय लागीं पावला आनी घराय दुरुस्त करची गरज आहा. सो सगळी खूश आहात की सरकारान हे स्कीम सँक्शन करून तांकां दिल्या बद्दल. आमच्या ऑफिसांतल्यान सगळे स्किम्स जितले गव्हर्मेंट स्किम्स ऑनलायन ऑफलायन जे आसात ते आमी तांकां टायम टू टायम दीत आसात. फाटल्या दिना DSSY तांकां स्किम्स जे कार्ड्स आहा ते दितात. सिनियर सिटीजन्स कार्ड्स जाले ते दितात. म्हणजे प्रत्येक जे स्किम्स सरकार आनी सरकार ऑनलायन आनी ऑफलायन आहा ते आमी अवेलेबल हांगासर करतात. प्रियोळ मतदारसंघातल्या कुंकळी वाठारांत 2.5 कोटी रुपया खर्च करून नवी पायपलायन घालतले. देखून ह्या वाठारांतले सगळे उदकाचे प्रश्न सोंपतले. कांय वाठारांनी टँकरांतल्यान उदकाची पुरवण सुरू आसा. ल्हव प्रियोळ मतदारसंघातूय टँकर मुक्त करपाचें आश्वासन प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे मंगळारा नव्या पायपलायनीचो बुनयादी फातर बसयले उपरांत दिलो. कुंकळ्याच्या भागात आमी दुसरे कडेन केरीच्यान सुद्दां लायन हाडपा खातीर जे ऑलरेडी टेंडर जाल्ले आसात. ऑलमोस्ट 2.5 कोटी रुपये खर्च करून आमी पायपलायन थंय नवी घालता जेणे करून तो भाग जो आसा तो ऑलमोस्ट क्लियर जातलो. आनी अशा ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज प्रियोळचो उदकाचो जो विशय जो आसा तो संपूर्ण मिटोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आज आमचे जेईस त्याचबरोबर तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की हो एकंदरीत वाठार जो आसा बरेचशे टॅपाचेर आमकां टँकराचेर थोडेशे डिपेंड रावचे पडटाले. पण तो टँकर फ्री करपा खातीर आज गेली कित्येक वर्सां माझे असिस्टंट इंजिनियर ई आणि बाकी सगळे लायनमॅन आज सातत्यान काम करतात. आणि म्हणूनच आजचो ही जी पायपलायन जी रिप्लेस करपाचें कारण तें एक आसा. हो भाग जो आशिल्लो तो जवळ जवळ 1 किलोमीटर ही PVC लायन घालून जो परत जी लायन जी फुटताली जी लायन न फुटची कारण न फुटपाक कारण जावपाक जायना ह्या दृष्टिकोनांतल्यान ही आमी पायपलायनीचें रिप्लेसमेंट करतात. प्रेशर थोडो हाय जर आसलो जाल्यार केन्नाय परत आमचे लायनमॅन जे आसात ते वर्कर जे आसात लेबर जे आसात तांकां खूब त्रास जाता. आणि हो कायमचो तोडगो काडचो ह्या दृष्टिकोनाच्यान आजची ही पायपलायन आमी लेड केल्ली आसा. पणजेत स्मार्ट सिटीचो कार्यक्रम सुरू आसा असो थमणो काँग्रेस पक्षाचो म्हणयारो तुलीप डिसोजा हांणी मारलो. अटल सेतू भ्रष्टाचाराचे प्रतीक जालो असो आरोप लेगीत ताणें ह्या वेळार भाजप सरकाराचेर केलो. तशेंच ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजे हुंवार आयल्यार अभियंते जबाबदार आसतले अशें विधान पणजेच्या आमदारान केल्लें. जाल्यार हे विधानाचेर मुख्यमंत्री कित्याक वोग्गी आसा असोय प्रश्न तांणी ह्या वेळार उपरासलो. एक स्मार्ट सिटी म्हणून एक कार्यक्रम चल्ला. कोणाच्या फायद्याक हो कार्यक्रम चल्ला ते कोणाकूच खबर ना सांगपाक. थंय सगळे पणजेन आज पणजे बंद. तुम्ही आयकलां आसतलें केन्नाय कितें लोकांचे कसलो अन्याय जाता लोक कितें बंद करतात. हे आतां सरकारान पणजेचे बंदी घातल्या. रस्ते बंद हे उकडला ते उकडला लोकांकूच खबर ना कशें ते आपणाचे कामाक वतले कोणाक कोण आपणाचे वेव्हार धंदो चलयता कशें वतले तांकां कांयच तांकां कसलोच एक आराखडो लोकां मदीं दवरूंक ना की हो स्मार्ट सिटीचो कार्यक्रम पळय आमी करतात फुडें व्हरतात ते कशे भाशेन आमी करतले. लोकां कडेन हें डिस्कशन जावंकूच ना. पूण अकस्मात पणजे सध्या बंद. आनी हांव म्हणनाय हें चल्लां तुमी पळयलां आसतलें कोणी आमचे पत्रकार भाव जावं म्हजे कलिग्स जावं पणजेन पावल्या ट्राफिकाचो जाम. अटल सेतू बंद. नवो पूल जो आमी म्हणटात एक नमुनो करप्शनाचो सिंबल ऑफ करप्शन जाला तो. आमकां कळून येता की अंडर द डिफेक्ट्स तो पुलाचे आतां दुरुस्ती रिपेर करपाचें काम हातान घेतलां. पूण
तो पूल सारको कित्याक बांदूंक ना, हाका कोण जबाबदार? कोण कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार, कोण इंजिनियर जबाबदार? सरकारान हेजेर कडक चौकशी करून लोकां मुखार हें दवरचें. स्टेटमेंट केला कितें? पणजे फाल्यां पावसान बुडलें जाल्यार आपूण हाका जबाबदार ना. आपूण ते इंजिनियरांक आनी ते पळय काम करता तांकां जबाबदार थारयता. ताचे फुडें सीएमान कांय जाप काडली ना. म्हणजे कितें? सीएमान मान्य केलें. अरे बाबा, तुमकां तर हे सरकार चलोवपाक जायना सीएम, तुमी देवा मरे, दिया कारभार त्या इंजिनियरांच्या आनी ते सरकारी कर्मचाऱ्याच्या हातीन. ते चलोवंक शकता जाल्यार लोकांनी तुमकां कित्याक निवडून दिल्यात? गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेंच पळयात आवाज खंयचो हे बुलेटिन. खंयच वचनाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.